एकटाई जाऊया सगळी आम्ही लागी सरूया दोनया देवाक वाकाडूया आनंद आमचो ताका जोया दारोडात गडब धरुया जिवितांत जोरू धरुया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय तुज्या राज्यान व्हरून बाबूय दारोडात गडब धरुया जिवितांत जोरू धरुया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय तुज्या राज्यान व्हरून बाबूय. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्ल्या मिनिनो आनी मारिया फ्रांसिस्का आल्मेदा देवान तांकां सुर्गीचे राज पाव करूंक मागुया. तशेंच आमी मागता सोपून गेल्ल्या नोलास्को वेगस देवान ताकाय सुर्गीचे राज पाव करूंक मागुया. तुजें मागूंक लायला आपलो 21वो जल्माचो दीस समरपता सनाया रॉड्रिगीस वेडिंग एनिवर्सरी समरपता सावियो पेरेरा आनीक एवलिन फेर्नांदीस देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आपलो जल्माचो दीस समरपता फादर शेल्डन डिसुसा हांगासर डिकन कसो वावर करतालो ताचे पासत आमी मागुया. आनीक श्वेता वेगस आपलो जल्माचो दीस समरपता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. अमाराल ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता कार्मेन आराउजो फ्रेझर फेर्नांदीस लुडीन गोन्साल्वीस जॉन एंटनी गोन्साल्वीस आरिटा क्रूज जेरोलिना कुलासो आनी इमिलिया कार्वालो. आयज साबिरमांची भेट ह्या कुटुंबान जाता. पोसरेंबाट लुइजिना वेगस अमाराल वाडो पियादाद गोन्साल्वीस बोडे जोनस वास केरान सेवेरिना डिलिमा ओडलेंबाट 2 जुसे गुदिनो ओडलेंबाट 1 एना पिशोत आनी युजीन वाडो रोलंड फेर्नांदीस. साबिरमांची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना साबिरमांची विनवणी ह्या कुटुंबान शांती कुशालकाय बरेपण फावो जावंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोमयांची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. म्हजे भयण मानू आयज आमी साद्या काळांत भितर सोदता आनी कालच्या दिसाक जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी समरपल्या. आनीक आयज जेजू आपलो भौशीक वावर सुरू करता आनी हो वावर सुरू करता तेन्ना जेजू म्हणटा सर्गीचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनीक शिव वर्तमान मानून घेयात. तर आमच्या जण एकल्याची जिविताची नोंदणी करून शिव वर्तमान मानून घेवंक आमी सर्गीच्या राजाचे दायजी जावं. तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोवणीचें जावं पातकिओस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. दुख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. सर पोजबीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे बासप भाग्य सदांच सांकवार मारे सगल्यांक देवता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पोजबीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
थोडो सोबे उगिसरो तुमचे कास्की तेसो तेवा मुखार दुरात. सर्वेस्परा तुका उलो मागतले पोरजेची मागणी दोन शेवटाक पावय. अशें कितें करूंक जाय तें तांकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक तांकां बळ दी. आमच्या समया तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकाची सुरवात. रामातायन गांवांत सुफेतीच्या कुलान कोण एकलो दादलो आसलो. तो एफ्रायमाच्या दोंगरी गांवांत रावतालो. ताचें नांव एलकान. तो जेरोमाचो पूत. हो हेलिलोचो पूत. हेलू तोहुयोचो पूत. तोहुयो सुफाचो पूत आनी हो गांवांत एफ्रायमाचो. ताका दोग बायलो आसल्यो. एकल्याचें नांव आना आनी दुसऱ्याचें पेनिना. पेनिनाक भुरगीं आसलीं पूण आनाक नासलीं. ताचो घोडकार वर्साच्या वर्सा दोळबाराच्या सर्वेस्पराक बुजूंक आनी येवन भेटोवंक आपल्या नोकरांतान सिलो नोकराव भेटालो. थंय एलीचे दोग पूत होली फोफिनी आनी फेन्यास सर्वेस्पराच्या यादली कशें ताची सेवा करताले. आपलो येवन भेटवतालो त्या दिसा एलकान पेनिनाक आनी ताच्या भुरग्यांक ह्या योजनांतले जायते वांटे दितालो. पूण जोरी तो आनाचो चड मोग करी तरी तो तिका एकूच वांटो दितालो. कित्याक सर्वेस्परान तिका भुरगें दिवंक नासलें. आनाक सर्वेस्परान भुरगें दिवंक ना देखून तिची विरोधी तिका कितें करूंक बोगोर बोगोर तिका सोतायताली. अशें वर्साच्या वर्सा घडटालें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बेता तितलेय फावटी अशी ती आनाक सोतायताली. ह्या पासत आना रडटाली आनी कांय नासली. तेन्ना एलकानान तिचे पोतीन तिका म्हणलें, आना तूं कित्याक रडटाय आनी कित्याक खायनाय? इतली कोतीन तूं कित्याक बुडल्यात? 10 भुरग्यां परस हांव तुका चड न्हय? सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. दिनवासनेच्या बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसलो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो? सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सवे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आगोवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतले. जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणान तुजे मार्गा बिदी मदें जेरुसल्या सवे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आगोवण्यो पाळटलो. जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. उद्गार. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. जेजू म्हणटा, काल बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोलतात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा.
सर्विस्मो तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसू मार्को परमणे शुभोत्तमान मोयमा तुका सोम्या जुआवांक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें पुरगुटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिलियाच्या दोर्याच्या देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दोर्यांत शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मात्ताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी कोत्तलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंय सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचे भाव जुआंव होड्यार आपल्यो रापणी सारक्यो कोत्ताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी झेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर होड्यार साडून ते ताचे फाटल्यान गेले. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आपले मिसांव सुरू केले, सुमार 30 वर्सांचे पिरायेंत तो आपले मिसांव सुरू कोत्ता. आनी मिसांव सुरू कोत्ता तेन्ना त्या जेजूच्या काळार जायते जाणार मनीस असले, जायते याज्ञीक असले जांकां देवशास्त्राची बरी वळख आसली. तेच बरोबर धर्मशास्त्री असले, फारिसेव असले जांकां जायते शिकोवप आसले. पूण जेन्ना जेजूक वेळ पावलो आपल्या शिसांक एकठांय करपाचे, आमी पळयता जेजू दोर्या वेळेर वेता आनी साद्या कारव्यांक आपलो पाटलाव करूंक आपयता. इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, गॉड डज नॉट कॉल द क्वॉलिफायड बट ही क्वॉलिफायज द कॉल्ड. आनी जेजूच्यान जातालें व्हड व्हड जाणार मनशांक, व्हड व्हड शिकलोल्या मनशांक आपलो पाटलाव करूंक आपोवंक. पूण पोत्तेंच जाल्यार जेजू त्या काळाच्या सादो धंदो साद्या कारव्यांक जेजू दोर्याचे वेळेर वचून आपयता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज लेकून जेजू अशेंच कोत्ता. जेजू असोक मनशांक, जेजू नेणारांक आपयता, आपणाशी बसयता, आपली स्वता तो तांकां शिकयता आनी त्या उपरांत आपले मिसांव दिवन तो तांकां पाठयता. जायते फावटी आमी चिंतता, हांव पातकी, म्हाका इतल्यो अशोकतायो आसात आनी देव आनी म्हाका आपयतलो काय, देव आनी म्हजो मोग कोतलो काय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना असलीं चिंतनां आमच्या मनांत येतात तेन्ना आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा आमकां एक पुरावो की देव बऱ्यांक न्हय पूण असोक्त मनशांक, साद्या मनशांक आपोवंक आयला. देखूनच आमच्या असोक्तायान देवाचें बोड आमी सोदूंक वावरुया. आमचे सोदेपणान देवाची गिरेस्तकाय अणभवूंक आमी वावरुया. आनी हेंच करूंक देवाची कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. बेठून एक आमी गायन गावुया. C30 रुपये भांगार मागिनाय पान 40 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय आखो संसार तुजो सायबा. आमची काळजा तुका जाय, खोशेन ओबोन दिता तुका. आमची काळजा उबार जाव,
आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पुदबिदार्त्या बापाक मानता तसलें म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनान तारी मोहिमे आमच्या आणि अख्खे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेऊ सर्वेस्परा तुजे पोरचेची भेटवणी तुका मानू तिचे वरवीं ती पवित्र जावं आनी भक्तीन मागता तें तिका मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सव्यासू तुमची काळजां उबारात आम्ही ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया वयोवश आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदबिदाना सासनाचे देवा सोर काय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कळटुवें रचलें ताचेच वरवीं तुज्या शिम्मे नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परतून दिलें देखून सगळी रचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वकांटा तारून मेळ्ळली तुजी पोसा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांतां भक्तांची सभा त्या खातीर सगल्या देवदूतां संगाती आमी सदां काळ संतोशान तुजी स्तुती गायता Olvaraco सर्वेश्वर स्वर्गारी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा तुझाना उसोगी सर्वेश्वराचे नावी येता तो सुभागी होसाना सर्वेस्परा करस पवित तू सगल्या पवित्रपणाची सोद देखून दोळा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत कोस्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत हिंसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत बातकांचे बॉक्सन मेजच्याक तुमचे पासत आनीक साबारां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगड्यासाक करात बावट्टाचो गुट सोम्यामी ओडो काता आणि एकाशीतले बियेता तितले पावली तू बरो दिसून तुझे मरण पोरगोटा देखून सर्वेस्परा सोम्या जेवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास भेटयता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवा आमचे भाग्यन बापा आनी फिलीप नारे आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपोवन कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्ल्यान ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर
आनी तुज्या काकृती ओतल्लोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दुया कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत जुजेवास, सामुगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काय तुका मानुल्या ते सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे संगताक तुका वाकाणूक आनी मोहीम मागावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाची उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकून प्रार्थना दिर्घेन म्हणया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणणे पळोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परस सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबसकें आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमुंडारा जेजू क्रिस्ताची आण्याक बरबोशान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक आकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या बातकाचेर न्हय, म्हज्या पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिसकार आनी तुजे कशें परमळे तुका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजबोध चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार गायन गावया. जेजू मोच्या D16 पान 50 आनी 5 D16 पेज 55. जेजू मोच्या हिरकोड म्हजो ओत्मो मनशां जाल्या ताची Dori tuझे काळीज मोवावदोरे म्हाका तसो सोडून वचूं नाका. Dori तुझे काळीज मोवावदोरे म्हाका तसो सोडून वचूं नाका. Bóg लागल्या मोच्या ओत्म्याक जेजू मोचे काण तूं स्वर्गा वेल्या उड्या. ये जेजू ये तुका शोभ रावता तुजी
आकाशून रावता तुझी शिवाय कसलोच म्हाका जिवना गोरिबाचे तुवें विराड घेतले दुर्बळांगेर जेजू भितर चलो तुझे सुगूर तुझी ओतमी क्रेस्काय Glorie Gesù, gori lugar moja. Tu Gesù, tu ci odmi crescai. Glorie Gesù, gori lugar moja. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दिताय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी पावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पाव. दिसता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. म्हाजो भयण मानो, आयज आमची रोमारी सांकवाळ वेता सांत जोसेफाचे नोवेनाक. हांगातान बस ओडेसांक सुट्टेली. जी कोणी नांवां दिल्या ताणें वेळार येवचें. तशेंच फाल्यांतां ही लागशिल्ली उत्मीक तयारी आमी सांत जोसेफाचे परबेक तयारी सुरू करता. 3 दिसांचो त्रिदूम जातलो. 3 नोवेनां सकाळच्या 2 मिसाक तुमी येवचें, वांटो घेवचो आनीक आमच्या सांत जोसेफाचे परबेक आमी तयार जावया. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सव्या सर पुतविदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात ख्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महागुडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबराच्या कुंवरा देवाचे पोतवेन सोयताना आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणान लुटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात. आमीन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. यू पोस्तीस जुजे वाजा आमच्या बावा, पान 249. यू 35 पेज 249. बागी बोल झाल्या आमच्या बावा, विरोध्यान तुझी मोजत बावय. साक्षी दिव जेजू बाबा पोसून पुरबेन बोर आमकां सांगोय.
प्रभु